सेगीत पडपी पावसाक लागून मंगळारा सकाळी न्हयबाग पोरसकडे महामार्गार आनीक एक पालसण कोसळ्ळें। ताका लागून ह्या रस्त्यावयली येरादारी पोरण्या रस्त्यावयल्यान घुंवण आयल्या। हो राष्ट्रीय महामार्ग करपी MVR कंपनीच्या कंत्राटदाराक ब्लॅकलिस्ट करचो म्हूण काँग्रेसीन मागणी केल्या। पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्गार पालसणां कोसळपाचे सत्र चालूच। फाटले 3 दीस सेगीत पडपी पावसाक लागून मंगळारा न्हयबाग पोरसकडे महामार्गार व्हडले पालसण कोसळ्ळे। कोसळिल्ल्या पालसणाची माती पुराय रस्त्यार आयिल्ल्यान हो मार्ग येरादारी खातीर बंद केला आनी येरादारी पोरण्या रस्त्या वयल्यान घुंवण आयल्या। सेगीत घडपी ह्या प्रकाराचेर थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या। पेडण्याची परिस्थिती कितें आसा, पेडण्या आमच्या सरकारान आमकां पेडणेकारांक कितें दिला आणि पेडणेकाराच्या आमदारान पेडण्यासाठी कितें केला हेचे ज्वलंत उदाहरण हे। सगळ्यांनी ऐकले आसतले आमच्या आमदार आदी 2-2.5 वर्सां जाली ताका। हे 2.5 वर्सान आमदारान खूब कितें सांगले काय तो म्हणटा आपण CMा कडेन उलयता। एवरी टायम कसलो इश्यू आसूं कितें आसलो तर तो म्हणटा आपण CMा कडेन उलयता, सांज 5 पासून ना जाल्यार फाल्यां तुमकां रिजल्ट दिता। ही आतां 2.5 वर्सां आमी आयकत येयले। आता कितले फावटी CMा कडेन वयता म्हाका खबर ना आनी कितली कामां करून हाडली हे आमच्या आमदारान दाखोवन दिवचें। कारण हे अशें म्हाका कित्याक म्हणचें पडलें, त्याच्या कालच्या बायटीचेर तेणी सांगला कितें म्हणून, हे जेन्ना ऑल बांदतना ती बारीक आसली म्हणून आपण CMाक सांगले पण आपले आयकूंक ना, किंवा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मनशांक। अरे हांव सांगता CM आमच्या गोंयचो जे कोण कामगार आसात थंयसरले ते टेक्निकल मनीस ते आपापल्या हेतूर आसतले, पण हो प्रॉब्लेम कोणाक आसलो पेडणेकारांक। आमदाराचे कर्तव्य नासले कितें पेडणेकारांक लागीं करून बाबा ह्यो रस्तो हे आमी बांदकाम बंद करया म्हणून, हे सारकें करया ना जाल्यार अशें बारीक करून दिवया नाका म्हणून। हे इतले आमदाराक आमचे कळना। सूट CM, अरे CM ह्यो कोणूय वचूं शकता, CMाक बंधन येयना, कारण खिचो माणूस गोंयचो CMा कडेन वचपाक अधिकार आसा, तो आख्ख्या गोंयचो CM आसा। तूं वचून पेडणेकारासाठी कितें करून दाखयलें आनी CMा कडसून कितें कामां करून हाडली हे तुवें आमच्या पेडणेकारांक सांगचें। कारण हे जर तूं बांदकाम तेन्ना बंद करूं शकूंक ना, तेचो जो ह्या प्रकार घडला जेणे करून कितलीशीच हानी जावं शकता आसली, कितलेशेच लॉस जाता आसले, फायनान्शियल लॉस हे आमचे कश्टाचे पयशे जे टॅक्साचे ते गेलेले आसात, हे तूं आडोवंक शकूंक ना। म्हाका दिसता आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक स्वता विचार करचो आणि तेचे ठरवचे त्यांनी खरंच तो लायक आसा काय ह्या पेडण्याचो आमदार म्हणपाक। जर आसा तर त्यांनी कित्याक कामां करून दाखोवंक ना ती दाखोवची। सेगीत घडपी ह्या प्रकाराक लागून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान तिडक उक्तायल्या। हो राष्ट्रीय महामार्ग करपी MVR कंपनीच्या कंत्राटदाराक अटक करून ताका ब्लॅकलिस्ट करचे अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी ट्विटावरवी केल्या। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।